हो गौरी पुजनाचो दीस आणि हे पूजन आज प्रत्येक घरात जे कोण गणरायाची पूजा करता पालयतात त्यांचे प्रत्येक घरात गौरी पूजन असतं ते पहिले दीस असतं. सो गणरायाक विनम्र वंदन करता आसतना देवा कडेन मागता की आमकां बरी बुद्ध बरी शक्ती बरें आयुश्य बरें आरोग्य दिवन सगळ्यांचे जे लोक आसा आमच्या भारतांत आनी भारता भायर तांकां सगळ्यांक आशिर्वाद आनी अशा ह्या पवित्र अशा दिसाक आज आमचो जो पोंडा बस स्टँड आसा तातूंत 1 वर्स पयलीं आम्ही फाउंडेशन स्टोन घातिल्लो आणि कम्युनिटी टॉयलेट हांगा जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न केलो. सरपंच जिल्हा आणि आमचे लोकल पंच ही सगळी सदांच सांगताली की हांगा तो जो एक्झिस्टींग आमचो टॉयलेट आशिल्लो तो बंद जाल्ल्या कारणान हांगा ते ड्रायव्हर कंडक्टर्स स्टाफ आणि त्यानंतर जे लोक प्रवासी हांगा येतात तांकां भयंकर त्रास जातात आणि त्या खातीर दैनंदीन जिवनांतले जे काही कार्यक्रम आसतात ते करपाक बायलांक आनी दादल्यांक त्रास जातात आणि त्या खातीर 1 वर्स पयलीं हो फाउंडेशन जो घातिल्लो ताजें उद्घाटन कंप्लीट जावन आजच्या दिसा आमी करता. म्हजे बरोबर जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गणपत नायक, आमचो सरपंच बाब रामचंद्र, आमचे ह्या वाठारांतले पंच बाय सोनिया आनी पंच बाब अहमद, मुंबयचे पंच विशाल, त्या शिवाय आमचे जे एक्झिक्युटीव सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर काम चालू असताना एक्झिक्युटीव इंजिनियर आशिल्ले आणि आज सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर जाले ते बाब आमचे प्रदीप गावडे, आमचे सगळी असिस्टंट इंजिनियर आणि ह्यांनी हें काम केलां ते सुलभ शौचालयाचे गोवा इन्चार्ज हांगा हजर आशिल्ले सगळे आमचे कार्यकर्ते, ह्या भागांतले नागरीक, पत्रकार, मिडिया आणि सुलभ शौचालयाचे सहकारी वर्ग खूप आनंद झाला. कारण जी गोष्ट जेन्ना आमी काम करपाक घेता ती जर बरी जाली जाल्यार तिचेर टिका जायना आनी तें जर कित्याय कितें जालें जाल्यार ताचेर सदांच टिका जाता जशें आज रस्त्याचेर जाता. आनी त्या खातीरूच म्हाका सांगपाक खूब उमेद जाता की हें जें काम करता आसतनाच आमी हे रस्तेय केले. ते रस्ते सगळे बरे आसा म्हणजे आमचो जो सगळो परिसर आसा तो सगळो बस स्टँडा वयलो तो बरो आसा. सगळो बस स्टँड आमी सगळो रिपेर केलो तोय बरो आसा. आनी हें सगळें काम त्या वेळार PWD मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल आणि आमचे फायनान्स मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शन जालें आणि आमी तें कंप्लीट करून आज म्हाका खूब आनंद जाता. बस स्टँड सगळो कंप्लीट जाल्लो पूण टॉयलेट नाशिल्ल्या कारणान आनी रस्ते सारके नाशिल्ल्या कारणान आनी बस पेरिफेरियल जी एरिया आसा बस स्टँडाची ही सारकी नाशिल्ल्या कारणान हांगा लोकांक त्रास जातालो ती सगळी आज सारकी जाल्ली आसा. काही गोश्टी अजून उरल्या. म्हज्या मनांतलो बस स्टँड हांगा जावपाक जाय आनी म्हज्या मनांतलो बस स्टँड फुडल्या 2 वर्सांत हांगा ताचें ड्रॉवींग आनी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी जातल्यो आनी त्या खातीर आमी देवा कडेन इतलेंच मागुया गणराया कडेन की आमचे कडच्यान तें काम बेगिनाच बेगीन करून दी आनी आमकां आशिर्वाद दी. म्हाकाय आशिर्वाद दी, CMाकूय आशिर्वाद दी आनी आमचे जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी आमचे चेअरमॅन आसा ह्या KTC बस स्टँडाचे तांकांय आशिर्वाद दी आनी तांच्या माध्यमांतल्यान तें काम बेगिनाच बेगीन करून घे हें गणराया कडेन मागपाचें. आनी आज म्हाका खूब आनंद जाता हें लोकार्पण करता आसतना कारण चवथीच्या पयल्या दिसा आमी हें लोकार्पण करता ताजो सदुपयोग सगळ्यांनी करून घेवचो अशी नम्र विनंती करता. आणि परत एकदा आजच्या दिसा व्हेरी इम्पॉर्टंट चवथीच्यो शुभेच्छा दिता आसतनाच
बांदोडा पंचायतीत IT डिपार्टमेंटात आमकां फ्री हायफाय मध्ये वायफाय दिल्ले आसा आनी हे वायफाय जे आमकां दिला ते कोणीय यूज करूं शकता. म्हणजे गांवचो भुरगो जर गावणे आसा, उणीर आसा, तळोले आसा, चिरपुटी आसा किंवा आनी खंय आसा आनी ताजे कडेन जर कनेक्टिविटी ना, ताणें बांदोडा पंचायतींत येवन ताणें थंय बसचें. वयर आमचो हॉल आसा, थंय बसचो, अभ्यास करपा खातीर बसचो किंवा इतर गोश्टी करपा खातीर बसचो. आनी हें वायफाय आसा तें फ्री आसा. म्हणजे खंयचोय भुरगो जो आसा तो थंय येवन अभ्यास करूं शकता. एक कोणाकूय बिझनसा खातीर वायफाय यूज करपाक जाय, कोणाकूय लॅटरां करपा खातीर वायफाय यूज करपाक जाय जाल्यार तांणीय थंय येवन म्हणजे आमच्या बांदोड्या वाठारांतलो जो नागरीक आसा आनी ताका जर इंटरनेटाचो प्रॉब्लेम आसा तांणी वायफाय यूज करपा खातीर आनी ती बी फ्री सर्वीस गव्हर्मेंट ऑफ गोवान दिल्ली आसा. IT डिपार्टमेंट आनी मुख्यमंत्र्याचें हांव मन बसून अभिनंदन करतां. ताचो योग्य फायदो आमच्या बांदोडे पंचायतींतल्या लोकांनी करून घेवचो अशी नम्र विनंती करता. आनी परत एकदा सगळ्यांक आजच्यो गणेश चतुर्थीच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता आसतना सगळ्यांनी घराचेर आपली नजर दवरची. कारण कालूच आमच्या हांगच्यान 500 मिटराचेर एक घर फोडलां, तांगेले दागिने व्हेल्या. त्या खातीर बंद करून वता आसतना घरांत, कारण प्रत्येक घरांत जे भाड्या किंवा ज्यांनी कोणी आपल्या गांवांतल्यान येवन हांगा घरां बांदल्या आनी ते गांवां वता तेन्ना सोयिस्करपणे जे कितें मौल्यवान वस्तू आसा एक तर तांणी बँकेत दवरचे, ना जाल्यार ते आपले बरोबर घेवन आनी त्या गांवांत ते वतले थंय वचचे. कारण एक गोश्ट आज जर पळयत जाल्यार ताचे फाटल्यान खुबशे वायट गोश्टी घडटा आनी त्या खातीर ताका एकूच उपाय की शक्यतो सगळ्यांनी एकत्रीतपणे हें काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता चोरी कमी जातली आनी त्या खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करचो. परत एकदां सगळ्यांचें मन पसून अभिनंदन करता आसतना गणरायाकडे मागता आमकां बरी बुद्ध, बरी शक्ती आनी बरे विचार दिवन आमचे कडच्यान बरी काम करून दिवं. देव बरें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.